विसा उपरांत तुमकां येवकार। म्हापशा बाजारांत भाजेकारांक बसपाक दिना म्हूण तिडकल्ल्या भाजेकारांनी शिवसेनेच्या फुडारपणा खाला म्हापशेचो नगराध्यक्ष आशिष शिरोडकाराक घेराव घालो। बाजारांत बसपाक जागो दिवचो म्हूण ते मागतात। नगराध्यक्षान सुवात दिता अशें उतर सध्या तांकां दिलां। उत्तर गोंयची म्हापशेची बाजारपेठ सगळ्याक फामाद। थंयचो म्हाल सवाय म्हूण पयसुल्ल्यान लोक म्हापशा बाजाराक येतात। फाटली कितलीशींच वर्सां ही भाजयेकारां म्हापशा बाजारांत गांवठी भाजीपालो, सुके खारे, उकडे तांदूळ आनी हेर गांवठी जिन्नस घेवन विकपाक बसतालीं। पूण आतां तांकां नगरपालिकेचे कर्मचारी येवन उठयतात। हाका लागून भाजयेकारां सध्या बेजार आसात। आमकां भायर उडयलेले आमी वयतली, आमकां काय हाडली पडली गेलो वचोंक जायना न्हू। आमी आतां दोगांनी सारकी ना सैमार। तांणी सोमारा शिवसेनेच्या फिलीप डिसोजाक घेवन नगराध्यक्षाक घेराव घालो। शिवसेनेच्या वांगड्यांनी भाजीवाल्यांच्यो मागण्यो नगराध्यक्षा मुखार मांडल्यो। जे गेल्या 30-40 वर्सां जाले ते थंयसर तेंचो धंदो करतात आनी 1 मिटर बाय 1 मिटरान ह्यो पाटलो पासून येवपाचो ना थंयसर। तर आमी तो निशेध करता आनी तो निशेध घेवन आमी चेअरपर्सना कडेन येयले। आनी नगराध्यक्ष आशिष शिरोडकारान तांकां 2/1 असो जागो मार्क करून दिता अशें उतर सध्या दिलां। माझ्या ग्रुपात हांव चेअरपर्सन सगळ्यांचो म्हटल्यार ऑपोजिशनांतलो म्हाका म्हणपाक येयलो की तांकां म्हणजे सांबाळून घेवन आतां 10 वर्सां पळयता, सगळ्यांक सांबाळूनच घेतात आमी। म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फडटे। कुडचडेच्या संकल्प थिएटर आनी गोंय कला आनी संस्कृती खात्यान 10वी अखिल गोंय कोंकणी नाटकां सर्त दवरल्या। कुडचडेच्या रवींद्र भवनान ही सर्त जातली। सर्तीची नाटकां लोकां खातीर उक्ती आसतली, तिकेट आसची ना। संकल्प थिएटर दर वर्सा नाटकाच्यो सर्ती दवरता। अंदू तांचें 10वें वर्स। ह्या वर्साय तांणी अखिल गोंय कोंकणी नाटकां सर्त दवरल्या। संकल्प थिएटराचो कार्यकारी अध्यक्ष नंदीस वस्तान सर्ती विशीं पत्रकारांक म्हायती दिली। 10 तारखेच्यान हो महोत्सव सुरू जातलो आनीक ते महोत्सवाक 8 नाटकां आसतलीं आनी तो 10 तारखेच्यान ते बद्द आमचे 17 तारखेक नाटकाचें कॉम्पिटिशन काबार जातलें आनी 19 तारखेक प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसतलें। संकल्प थिएटराचो वांगडी वसंत सावंत म्हणटा, अनुसन संकल्प योगदान गौरव पुरस्कार दितले। एक गजाल ह्या वेळार नवी घडटली ती म्हळ्यार दर वर्सा प्रवेशिका आसताले, मानद सीजन पासीस आसताले, तिकेट्स आसताले। अंदू वर्सा तश्यो तिकेट्स आसच्यो ना, पूण रसिकां खातीर प्रवेशिका आमी दितले ज्यो विनामूल्य आसतल्यो, फुकट आसतल्यो। कुडचडेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक। पेडणे तालुको प्राथमीक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेन पेडणे तालुक्यांतल्या निवृत्त शिक्षकांचो भोवमान केलो। संपत्ती कशी सांबाळून दवरची हें बायलां कडल्यान शिकचें अशें मुखेल सोयरे आनी शिक्षण तज्ञ विठ्ठल मानेन ह्या वेळार सांगलें। पेडणेचे तालुको प्राथमीक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेन तालुक्यांतल्या 4 निवृत्त शिक्षकांचो भोवमान केलो। ह्या सुवाळ्याक शिक्षण तज्ञ विठ्ठल माने, डॉ दत्ता भट, प्रशांत मांद्रेकार आनी हेर मानेस आसले। तशेंच 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेत बरे मार्क घेवन पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचो आनी तांच्या आवय बापायांचो पतसंस्थेन भोवमान केलो। मॅनेजमेंटचं काही शिक्षण देतो तेव्हा पहिलं वाक्य असतं की महिला या आदर्श व्यवस्थापक असतात। महिलांनी कधी पैशांची उधळपट्टी केलेली आपण कधी पाहिलेली नाही। वाईट व्यसनांवर, वाईट कामांवर पैसे खर्च केले नाहीत। त्यामुळे पैशांचा हिशेब नेमका कसा ठेवावा किंवा एकूणच संपत्तीचं व्यवस्थापन व्यवस्थितपणे कसं करावं हे त्यांच्याकडून आम्हाला पाहता येतं आणि नेकीनं आणि टुकीनं संसार कसा करावा हे त्यांच्याकडून आम्ही शिकतो। पतसंस्थेच्या सामाजिक वावराक लागून डॉ दत्ता भटान तांची तोखणाय केली। त्याच्या पलीकडे सोशल ऑब्लिगेशनला थोडेही जातात। तर आज शिक्षकांचा सत्कार, गौरवमूर्ती शिक्षकांचा संस्कार, गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती ही एक चांगली गोष्ट आहे, अभिमानास्पद गोष्ट आहे। त्यासाठी मी स्विफ्ट कॉर्पोरेशनने स्वतःचे त्या संस्थेचे अभिनंदन करतो। तुम्हाला माहित असेल की आम्ही नोकरी करतो। पेडणेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर। आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।